साम पावलान कोलोसे घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. देवान विंचून काडलेले तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचे. देखून खणवळायेचे, दयाळायेचे, दीनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात ते बोक्साने सोम्यान तुमकां दिला त्या बोक्सान्या बरे जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणा प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगून संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणे मेळ्ळा. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसो. खरे जानवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्घां दिया. उतरान जावं करण्यान जावं जे कितें तुमी करतात ते सकड सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्घां दिया. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतेल्या पासत मागा. तुका एका पोल्यार मारतेल्याक दुसरोय पोलो दाखय. तुजो शेळो काडून व्हरतेल्याक तुजो दगलोय व्हरोंक आडाय नाका. तुजे लागचे विचारतेल्या हर एकल्याक दी आनी तुजे मन कितें आसा ते कोणय काडून व्हरीत जाल्यार ताचे लागचे फाटी विचारी नाका. हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला. तुमचो मोग करतेल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतू तुमकां कितें पूण मेळात? फातकी आपणाचो मोग करतेल्यांचो मोग करतात न्हय. तुमकां बरें करतेल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तांतू तुमकां कितें पूण मेळात? फातकी तशें करतात न्हय. जांचे लागचे फाटी मेळटले म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उसने दिवचे जाल्यार तांतू तुमकां कितें पूण मेळात? आपणे दिल्ले तितलेंच आपणाक फाटी मेळटले म्हूण चिंतून फातकी एकामेका उसने दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तांकां बरें करा, फाटी घेवची आशा नासता उसने दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकारा आनी खोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. हेरांची झडती करिनाकात आनी तुमची झडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बोक्साने मेळटले. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बोरत्या मापान धांबोन हालोवन आनी भरून वमताशे मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय फाटी मेजून दितले. देवाचे उतार हे.